हल्लो भुरग्यानो, चवथ्या क्लासीच्या सोमेस्त भुरग्यांक बरो आयतार मागता. ह्या दोतोरनी वेळार तुमचो बायबल, टेक्स्ट बूक आनी नोटबूक सांगाता दवरूंक हांव तुमकां उलो दितां. भुरग्यानो, उडास्त वरा तुमी ह्यो व्हिडिओ क्लासी आमच्या DSCच्या अधिकृत यूट्यूब चॅनलांत पळयत आसात. जर तुमी हें चॅनल सबस्क्रायब करूंक ना तर आतांच तुमी सकयलाचो सबस्क्रायब बटन दांबा. मुख्ल्यो व्हिडिओ तुमकां सुलभायेन मेळटल्यो. सबस्क्रायब तुमी केलें गी तर आयची दोतोर न्हू मागण्याद्वारी आमी आराम करया. सोमेस्त आमी उबे रावया, हात आमचे जोडया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सर्गींच्या मोगाळा बापा, तुज्या पुताक आमकां सांगात जावं दिलाय. इम्मॅन्युएल म्हणलें नांव ताका दिलाय. आमकांय तुज्या नांवान तूं आपयताय. तुज्या पुताच्या नांवान आमकां आशिर्वादीत कर. तसो पाटलाव करूंक आमकां कृपा दी. हे मागणी आमी करतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आदल्या क्लासींत आमी जेजूक देवाचो पूत कित्याक आपयता म्हणून समजल्या. आयच्या दोतोरणींत लेसन नंबर 2 ताचें नांव इम्मॅन्युएल ह्या विशीं आमी शिकतले. आमकां इस्कॉलांत हर एका क्लासी उपरांत होमवर्क वा प्रोजेक्ट वर्क दितात. ते होमवर्क दुसऱ्या दिसा परत क्लासींत सबमीट करूंक आमकां आमची टिचर्सां सांगतात. अशें दिल्ले वरवीं आमकां सडीत शिकपाक उपकाराक पडटा. जेन्ना आमकां दिल्लें काम आमी नितीन करतांव, शिस्तेन करतांव, तो वळू आमच्या टिचर्सांक संतोश जाता आनी तांकांय शिकोवंक सुलभ जाता. देव सबारांक ताच्या मिसावांक विंचता. तांकांय हर एकल्याक होमवर्क म्हणलें दिता आनी ते संपूर्ण करूंक देव उलो दिता. देवान दिल्लें मिसांव नितीन केल्ले व्यक्ती साबार आसात. दाखल्याक हांवें तुमकां सांगचें तर पिडेस्तांची साखरी केल्ली मदर तेरेसा, तिका सेंट्स ऑफ दी गटर म्हूण आपयतां. अन्याया विरोध ताळो उबारलो फादर स्टॅन स्वामी आसा. सा मॅक्समिलियन कॉल्बे आसा. सान फ्रांसीस सावेर आसात. ह्या सर्वांनी देवान दिल्लें मिसांव काम नितीन केलें. अशेंच देवाचो पूत जेजू क्रिस्ताक ह्या संवसारी आडच्या योजनांत देवान झुजेक आनी मोरयेक विंचलें. प्रत्येक जावन झुजेन देवाच्या कुशे प्रमाणे जेजूचो बापय जावन ताका ह्या संवसारी आडच्या इराद्यान मोरयेक ताणें सांगात दिलो. तर कशें झुजेन मिसांव केलें म्हणून देवाच्या उतरा मुखांत्र समजोवया. आमचे बायबल काडया. मातेवाचो वांजेल उक्तें करा. अध्याय 1 वळ 18 तावन 25. क्रिस्तचें जनन हे परी जालें. ताचे माते मोरयेक झुजे लागीं करार जाल्लें. पूण तांच्या लग्ना पयलें ती पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेस्त जाली. तिचो पती झुजे नितीवंत मनीस. तरी मोरयेक आपाकीर्त हाडूंक ताका कुशीनातली. देखून ताणें तिका गुप्ती सोडची म्हणून चिंतलें. पूण ताणें अशी आलोचना केल्ली तितलीच ताका स्वप्नांत सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो आनी म्हणालो, झुजे दाविदाच्या पुता, मोरयेक तुजी पत्नी म्हणून तुज्या घरा हाडूंक भियेनाका. कित्याक तिचे थंय गर्भ संभव पवित्र आत्म्या वरवीं जाला. ती एक पुताक प्रसूत जातली. तुवें ताका जेजू म्हणून नांव दवरूंक जाय. कित्याक तूं आपले परजेक तिच्या पातकांतली सोडयतलो. हें सगळें घडलें पूर्ण जावच्याक प्रवादिया मरिफात सर्वेस्परान म्हणलें तें. एक 9 वर्सांली गर्भेस्त जातली आनी एक पुताक प्रसूत जातली आनी ताका इम्मॅन्युएल म्हणून आपयतले. इम्मॅन्युएल म्हळ्यार देव आमचे सांगाता म्हूण अर्थ. झुजेन न्हिदेंतलो उरतास सर्वेस्पराच्या दुतान फरमायिल्ले प्रमाणें केलें.
मोरयेक आपली पतीण म्हणून ताणें आपल्या घरा हाडली, पूण ती आपल्या पुताक प्रसूत जायसर ताणें तिचे लागीं संभोग केलो ना आनी बाळकाक ताणें जेजू म्हणून नांव दिलें. देवाचें उतार हें, वाकाणी तुका क्रिस्ता. तर आतां ह्या देवाच्या उतरा वयर आमी एक व्हिडिओ क्लिप पळोवया. One night, an angel of God appeared before Joseph. Joseph. Huh? An angel? Joseph, son of David, why do you appear so nervous and confused? I'm sorry. I have been engaged with Mary, and now I came to know that she has conceived, even though we haven't started living together. Do not get worried, Joseph. This is the plan of Lord. She is conceived by the power of the Holy Spirit. You should accept her as your wife. She will give birth to a child, and you should name him Jesus. Thank you, God, for revealing this to me. I will not cause any disgrace to Mary, and I will do as you instructed. Joseph married Mary, and they lived together in Nazareth. After some time, when Mary was 9 months pregnant, Joseph and Mary had to travel to Bethlehem. This was to enroll themselves for a census, as per the orders of the Roman emperor. हांगासर आमी पळयलें कशें जुजेन नितीन आनी भक्तीन ताचें मिसांव केलें म्हूण. जुजे नितीवंतू आनी देवबिरांतीचो मनीस. मोरये थंय करार जाल्ल्या ताका तिचे थंय गर्भ संभोव जाल्लो ताणें पळयलो. कोणाच्याच गुमाना विणें तिचे तावन कशें पयसरचें म्हूण तो चिंतालो. तो वळू देवदूतान जुजेक ताचें मिसांव करूंक धैर्य दिलें. अशें इमॅन्युएल देवाच्या पुता जेजूक ह्या संवसारी हाडूंक जुजेन देवान दिल्लें मिसांव संपूर्ण केलें. अशें तो नितीवंत व्यक्ती जालो आनी खरो बापूय जालो. तर भुरग्यानो, आज आमी इमॅन्युएल देवाचो पूत जेजूक कशें जुजेन ह्या संवसारी हाडच्या वावरांत मिसांव केलें म्हणून समजल्या. तर आतां आमी ह्याच लेसना वयर आमी करूंक आसचें होमवर्क कितें म्हूण आमी पळोवया. पयलें जावन आदल्या क्लासींत हांवें तुमकां सांगल्लें माथेवाचो वांजेल दिसाक 4 वळ वाचूंक. तें तुमी मुंदारून व्हरचें. दुसऱ्यान ह्या लेसना वयर दिल्ल्या सवालांक सारकी जाप बरोवची. तें तुमकां स्क्रिनार पळोवंक मेळटलें. हे होमवर्क तुमी शिस्तेन करूंक आसा आनी सर्तीक विवराक तुमचो टेक्स्ट बूक तुमी पळोवचो. तर आयची क्लास आमी प्रार्थना मुखांत्र आखेर करया. हात आमचे जोडया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. मोगाळा बापा, तुज्या पुता जेजूक ह्या संवसारी हाडूंक जुजेक तुवें एक नितीवंत आनी भक्तिवंत बापाय जावन विंचलोय. आमी तुज्या भुरग्यांनी जुजे बरी नितीन आनी भक्तीन चलोवंक तुजी कृपा दी. हे मागणी आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन.